ती म्हानी लोक एकटे येता आनी म्हणटकीर हांवें डिमांड केल्लो पर्तगाळ टू आमोणे रोड म्हणजे म्हणजे फास्टली इमिडिएटली पार्टीचेर घेवचो म्हण हय. आनीक करमलाडा आसा पळय तो आमगेलो खुबशे टर्न्स आहा ते तात्पुरते थोडे मातशे रुंद करचे म्हण. कित्याक तेन्ना आतां कितलेशे लोक हजारांनी लोक येतले तेन्ना कितें एक्सिडेंट जातले आनी कितें वायट घडूंक शकता. केन्ना एकदां राष्ट्रपती येता आमगे हांगा काणकोणाक आनी कितें वायट इन्सिडंट करप आमकां आमचे काणकोणाकारांक म्हणजे लज न्ही ती. म्हणजे आमची इन्फ्रास्ट्रक्चराची जी क्वॉलिटी आसा ती लोकां आख्या देशाक कळटली आख्या राज्यांक कळटली अशी आसा न्ही. आनीक हांवें इमिडिएटली ताका क्रेनीचो बी डिमांड केलो क्रेन. तेणी म्हाका मेमोरंडम घेतलो आनी टेबलार म्हणपा लागलो दाखोवपा लागलो तुवें मला मेमोरंडम केला हेतून मला तुवें जो लोकोत्सव जाता त्या जाग्यार राष्ट्रपती येता ते पर्तगाळ टू आमोणे जे रस्त्याची तुवें कित्याक डिमांड केलो काय म्हणपालो. राष्ट्रपती आपूण आपयता लोकोत्सव आपूण करता सगळें आमचो गव्हर्मेंट करता तुवें कित्याक ताका डिमांड केलो काय म्हणपालो. मागीर म्हागेलें कशें आसा हांव सरकारा पयलीं सांगता खुबश्यो गोश्टी बरेपण आयकता जाल्यार मागीर आंदोलना मार्गार लोकशायेचें हांव आंदोलन करून हांवें काम करून घेता आनी आज पर्यंत हांवें लोकांक खबर आसा हांवें सांगपाक रावच ना. ताका मागीर मानाची एक सोयरी न्ही ती आमची मागीर ताका बरे पद्दतीन एक हें दिवपा जाय न्ही ट्रिटमेंट दिवपा जाय न्ही. VVIP हे न्ही ती अती महान व्यक्ती न्ही. पण तेजे खातीर म्हागे कितें असलें वायट कांय तितून मनाना हांव करीत ते आयिल्लें आसा आनी हांवें रिक्वेस्ट केली आनी हेतून म्हाका चूक तुमी कितें आसा सांगात. हांवें काणकोणच्या लोकां खातीर मागणी करप कितें चूक. पदार आसतना तूं सत्तेर आसतना तूं काम करता आमी सत्तेर आसतना काम करता. हांव आज आमदार ना मंत्री ना सरकारा ना स्वताच्या पयशांनी स्वताच्या गाडयेन हांव मागे काम करता हें सगळें. हां तुजें काम जाय न्ही बरें आसा हें बेश्टी पूण लोकां आपोवन व्हर मरे बेश्टी पूण लोकांक एकठांय कर न्ही. तूं आनी विजन काणकोण केलें विजन काणकोणा फाटल्यान तुजो हें मोटीव कितें तुगेलो वच आनी वच काणकोणा लोकोत्सव खरें बरी गोश्ट. खुबश्या कलाकारांक जावं कोण जे हें पदार्थ करता तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. ह्या दिसा सगळ्यांनी येवपा जाय आनी हो वाडोवपा जाय म्हाका दिसता. हो लोकोत्सव लोकालो तुमगेनी तुमच्या पयशांनी केलो ना सरकाराच्या निधींतल्यान जे पळय फंड्स आहा तितूंतल्यान केला. तुमी जेन्ना करतना तो तुमगे जेन्ना तुमी वागोयात हो सरकाराल्या निधींतल्यान केल्लो लोकोत्सव. जनार्दन भंडारीन जे मेमोरंडम दिला तितून तेणें स्पेशली खोतीगांवचो रोडाचो मेन्शन केला. सो राष्ट्रपती येता त्या खातीर तो 7 दिसां भितर रोड रिपेर करचो अशें ताणें म्हटलां. हांव ताका सांगपाक सोदतां की जेन्ना आमची राष्ट्रपतीन आमकां मान्यता दिली जेन्ना येता म्हणून हांव पर्सनली ती फायल फॉलो करतालो. ती फायल आमी 30 सप्टेंबराक आमी हांगच्यान एस्टिमेट करून ती फायल पणजे ऑफिसान सबमीट केली आनी विदीन 16 ते 17 दिसां भितर म्हणजे 18 तारखेर आमकां त्या कामाचो 18 ऑक्टोबराक आमकां 6,19,00,000 एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल मेळ्ळा. 18 ऑक्टोबराक म्हळ्यार 17 दिसां भितर आमकां एक्सपेंडिचर मेळ्ळा आनी 18 ऑक्टोबर 25 ऑक्टोबराक तेजे टेंडर नोटीस पब्लीश जाला. मागीर तुमी इमेजीन करा कितली फास्ट हें काम जालां. 25 ऑक्टोबराक टेंडर फ्लोट जाला आनी 31 ऑक्टोबराक टेंडर ओपनिंग जाला. टेंडर ओपनिंग हो प्रोसेस कितलो जालो 30 सप्टेंबराक सबमिशन टू 31 ऑक्टोबर म्हणजे एक म्हयन्याचो पिरियड. टेंडर जावन वर्क ऑर्डर इश्यू जाला आनी तेणी मेमोरंडम इश्यू केला की 7 दिसां भितर रस्तो करचो म्हणून. आनी ऑलरेडी तेजे पयलीं दीस थंय रस्त्याचें काम म्हणजे हॉटमिक्साची पयलीं जें लागता म्हणजे रस्तो क्लीन करपाक जाय सायड वायडनींग करपाक तें काम चालू जालां. हें पळोवन हो मेमोरंडम दिलो असो काय म्हाका दिसता म्हाका जाल्यार दिसता. तो तेगेलें म्हणणें आसा की जेन्ना सभापतीन ताका आपयलो काणकोणच्या आमदारान ताका आपयलो तेन्ना तो येयलो हांगा येतगीर सभापती उलोवचे परस जे कार्यकर्ते आसा BJPचे तेणें तुजेर चड आक्रमक भुमिका दाखयली असं तुमचेर आरोप केल्ले आसा तेणें कार्यकर्त्यांचे आरोप केले. तेणी आनी एक कितें म्हणटा आसतना म्हणलां की तेजे बरोबर आसता ते बेश्टी भोंवपी कोण ना. हांव मंडळाचो अध्यक्ष आसलो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसलो जनरल सेक्रेटरी आसलो सरपंच आसले पंच आसले भायले कोण नासले बरोबर. काणकोणचो नगराध्यक्ष आसलो ताका आपोवन हाडून तेजेर फक्त डिस्कशनाक आपयलें. तो 5 मिनटां वयर बसलो ना आनी सभापती कांय अर्जंट कामा निमित्त भायले गेल्लो उरलो. त्या खातीर मातसो टायम मिसमॅच जालो आनी आमी टुरिजम मिनिस्टराक रिसीव करपाक हांगा आयिल्ले. सो देड जाली त्या टायमार सभापती पावत म्हणून देड जालें म्हणून आमी बसलेले उरले आनी ताका कोणाच्याच हाजेर इन्सल्ट करपाचो हेतू नासलो. ताका 1 to 1 बसपाक आपयल्लें एक वराचेर आपयलो एका टायमींग दिल्लो. काणकोणाचो बी लोकोत्सवाक राष्ट्रपती येवपाचे आसात काणकोणाक
हेका लागून काणकोणचे जे काँग्रेसीचे फुडारी जनार्दन भंडारी हेणें वेगवेगळ्या खात्यांनी निवेदन दिल्लें की काणकोणची जे रस्ते आनी हेर साधन सुविधा आसा सारके जावचे म्हणून ताका लागून काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी जनार्दन भंडारीक आपोवन येलो आनी तांचे मदीं कांय कारणास्तव बाचाबाची जाली. जनार्दन भंडारी म्हणटा तांचे कडल्यान उडवाउडवीची उत्तर मेळ्ळी तांचे कार्यकर्त्यां कडल्यान. तेन्ना हे संबंदान जेन्ना आमी भाजपाचे अध्यक्ष आसा विशाल देसायाची विचारले तो म्हणटा की जनार्दन भंडारी केल्ले कामाचे श्रेय घेता. आरडीएक्स गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.